मोगाच्या बाबा बडिनो आयच्या दिसा तर हे सुवातेर आमी आंकवार मारयेची आमची दोबाची परब समोर उमटांक जाल्यार आयच्या दिसा आमचो विशय आमच्या दोळ्या मुखार घेतला. मारयेच्या आसऱ्याखाल एकचारान आनी सहभागिलीपणान आमचें कुटुंबीक आनी समुदायीक मिसांव जेजूचो पाटलाव करुया. आज तर होच विशय आमी आमच्या दोळ्या मुखार घेता आनी मारयेक आनी जेजूक आमच्या दोळ्या मुखार धरून नमुनो तर करता. ह्याच विशयाचेर अदीक आमचें जिविताक लावूंक एक ल्हानशें उदाहरण. ह्या दिसांनी हांव ओल्ड गोवा हांवचीत पयलेर डिसेंबराचे आमच्यो सानकायतां आनी इगर्जेंत परसोड हांवचीत. कित्या खातीर काय भायल्यांतल्यान लायटी इगर्जेर मारलेल्यो आसात, इल्ली वासपूस केली. अशें खंय भारतान जायते मॉन्युमेंट आसात ते पयले डिसेंबराचे तावन परसोडीत करून उडयल्यात. अशें घडलां. G20 न्हू संवसारान 20 व्हड राष्ट्रां आसात, तांची परिशद हालींच जाल्या आनी पयले डिसेंबराचे तावन आमच्या भारताक ताची प्रेसिडन्सी आयल्या रोटेशनल बेसीस. 2023 पासून फुडल्या वर्सा पासून हेच ते चलयतले आनी ह्याच निमतांत जायतीं मॉन्युमेंट संवसारभर परसोडीत केल्यात. तांतले करता आसतना तांचो एक लोगो G20 घातलेलें आसा आनी ती सुवातेर 0 आसा तो पोनाक कोमोळ घातलेलें आसा. कोमोळ लोटस साळोक तुजे सुवातेर घातलां जाल्यार बरेंच परसोडीत दिसता. थोडे म्हणत कित्या खातीर घातलां काय, साळोक जायते वस्तू उलयत, पूण अदीक व्हडतें आनी गरजेचें तें साळोक जावन आसा आमच्या देशाचें नॅशनल फ्लावर. तेंच एक येत्या घातलां जाल्यार ती सुवातेर कित्याक ताच्या फुलाच्या कसल्या तरी गुणां खातीर. मोगाच्या बाबड्यो आज तर आमी मारयेची परब करता आनी हांव साळकाची लोटसाची खबर करता जाल्यार हाका सोर करूं येता. 3 वस्तू आयच्या दिसा एकचार, सहभागिलीपण आनी मिसांव. ह्यो 3 वस्तू मारयेक आनी ह्याच फुलाक लावून वडीक जायत आमचो नियाळ अदीक फुडें व्हरूया. पयले सुवातेर एकचार. साळोक तो ती सुवातेर उदकान आसता, त्याच ती सुवातेर तळ्यान आमकां दिश्टी पडटा. जी सुवातेर तें साळोक आसा फकत घडीक जायत आमकां उदका वयर दिश्टी पडत, आमकां भुलयता, पूण ताची पाड चिखला भितर आनी उदीक भितर रोमलोलें आसता, रीग भितर घेता. एकचार ताचो साळकाचो उदीक भितरल्यांतल्यान दिसून येता. आज जेन्ना एकचाराची खबर करता आनी आमचो बिस्म साहेब एकचाराची खबर करता तेन्ना भोव पवित्रित्वी हो ही एकचाराची बुन्याद हीच खबर करता, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो. आज तर आमी मारयेची खबर करता आनी मारया ही साळका भाशेन आसा जाल्यार बुन्याद मारयेची त्याच पवित्रित्वेंत. मारयेची बुन्याद मागण्या वरवीं भोव पवित्र लागीं ते पवित्रित्वेक. मोगाच्या बाबा म्हणून आज तर आमी हेंच करता. जी सुवातेर भोव पवित्रित्वी एकचाराची के भाशेन बुन्याद आमकां दाखयता, आमच्या भावार्थाची बुन्याद दाखयता, दर एक वस्तू आसा रोंबाची बुन्याद दाखयता. आनी हें तर सोत आज जेन्ना मारयेच्या जिविताचेर आमी नदर मारता ती तर देवा मुखार पुर्ती जाली, तिका विचून काडली, तिचें जिवीत नोमान कृपेन बोल्लोलें. हें तर म्हळें कित्याक ती जिवीत तिचें साळका भाशेन एके भाशेन परसोडीत देवा मुखार जालें. हाका लागून आयच्या दिसा तर आमी कुशे भाशेन गाय हेंच मारयेचें जिवीत आमच्या दोळ्या मुखार लायतले. आमचो बिस्म साहेब आमचे गोडीक चिटीन आमकां उगडास करून ह्या विशीं उलो करतलो आनी म्हणटलो. मागणें अदीक हाचे वरवीं आमच्या जिवितांत मारयेचे भाशेन आमी साव येता. तो म्हणटलो
आमचे खासगी तशेंच समुदायीक मागणे एक व्हडांतलो व्हड उपाय आनी सोंपो उपाय. तो म्हणटलो मागणे म्हळ्यार देवा बापा कडेन, पुता कडेन आनी पवित्र आत्म्या सवे मोगाचे संबंद वाडप. आमचो बिस्म साहेब पाप साहेबाक कोट करून अशें म्हणटा, कशे तरेन काय मागणें करूं येता. पाप साहेब आमकां सोंपेपणी उदाहरणां दिता. खुर्सा मुखार उबो रावून अपवित्र संस्कारा मुखार दिमयेर पडून आनी जेजूचें आसणें बगूंक कितलें म्हूण बरें. आमची जीण तो नव्यान जागोयता आनी आमचें नवें जिवीत दुसऱ्यांक वांटूंक तो आमकां हुस्कायता तेन्ना कितलें बरेपण आमचेर देंवून येता जायत. हें घडटा तेन्ना आमी कितें देखलां आनी आयकलां ते विशीं आमी उलोयता. शेवटाक म्हणटलो एकामेका संगाती बऱ्यांतलो बरो वेळ सारून आमी एकचारान वाडटा. तशेंच देवाच्या एकवटान रावून आमचो खासगी तसोच समुदायीक एकचार देवा सवें आमी बांदता. मोगाच्या बाबडो मिसांव तर आमच्या जिवितांतलें बेतोलें. सुरवात ह्या मिसांवाची जावन आसा आमचो अणभव मागण्यांतल्यान. आनी होच अणभव तर मागण्यांतल्यान आंकवार मारयेन अणभवलो आनी हाचे वरवीं ती अदीक मिसांवान अदीक जैती होवन जाली. आज होच अणभव आमी मागण्यांतल्यान घेवंक. खासगी मागणी वेगवेगळी उदाहरणां कशे भाशेन करूं येता. हांव येवन देव मंदिरान बसूं येता, हांव येवन जेजू मुखार करूं येता, हांव घराच रावून म्हजें खासगी मागणें करूं येता. समुदायीक मागणी म्हज्याच कुटुंबाचें मागणें कशें हांवें एकल्यानूच म्हज्या कुटुंबा सांगाती अदीक करून तेरसाच्या मागण्यांक अदीक वेळ दिवं येता. हालींच्या काळार जे तेरसाचे मागणे बुनयाद जाल्ली कुटुंबाची ल्हव ल्हव उणें जायत गेल्लें आसा. पुर्वे समयार परतून ह्या वेळाक मागण्यांक तेरसाक जावन आसा खिरीत भाशेन म्हत्व ताका वेळ दिवया, ताका खिरीत जागो दिवया. कित्याक आमचें कुटुंब द फॅमिली दॅट प्रेज टुगेदर स्टेज टुगेदर. आनी हें तर सोत अदीक समुदायीक मागणी आमच्या तेरसाच्या ताचे वरवीं आमचें कुटुंब देवाक उबारून देवाचो आशिर्वाद हांव घेवया. समुदायीक मागणी मिसाची भेट दुसऱ्यो वेगवेगळ्यो वस्तू आमी करता तांचे वरवीं अदीक बरी समुदाय आमची जावंक वावरुया. दुसरो उपाय आमी दरेकली ही सुवातेर आसात जाल्यार क्रिस्त येण्याच्या काळांत आसा. आनी क्रिस्त येण्याच्या काळान आसा जाल्यार हो एकचार आमचे सवय बांदतलो जाल्यार आमकां सादो उपाय दिल्लो आसा. देवाक एकवटूंक एकामेकाक एकवटून कुमसाराचो अदीक बरें उतर संदानाचो संस्कार. कित्या खातीर काय संदान आमी करता कोणा खातीर जेन्ना पातोक हांव आदारता, म्हज्या शेजाऱ्याक दुखयता, देवाक दुखयता. हांव उतर देवाक परतून लागीं येतलो कशे भाशेन संदानाच्या संस्कारा वरवीं. हाका लागून आंकवार मारया पातका वीण जी येयली जाल्यार आनी आमी तर पातका वीण आमी जेसूक तयारी करतले जाल्यार जेसूच्या येण्याक कांय बरो सादो आनी बरो उपाय आमी येवन अदीक संदान देवा सवें मनशा सवें करूं येता. हाचे वरवीं एकचार आमच्यान घडूं येता. दुसरी सुवातेर आयच्या दिसा तर आमी नियाळ करता सोभागिलीपण हेंच उतर घेता. साळोक लोटस ते सुवातेर तो तोड्यान आसता. ते सुवातेर न्हंय फकत ती सुवातेर दिश्टी पडटा पूण ताचे बराबर उदकाची ताका गरज, सुर्याची गरज, वाऱ्याची गरज. ह्यो वस्तू तो सगळ्यो ताका गरज. ताची एकामेकाक तांची गरज आनी ताची दुसऱ्यांक गरज. एकामेकाच्या आदारान हें साळोक ती सुवातेर कोमळ अदीक पर चलता. आज तर मारयेक आमी चोर करता जाल्यार मारिया न्हय फकत तिका देवान विचून काडली पूण दुसऱ्या ह्याच वावरान मिसावान दुसऱ्या सांगाती मारिया आपूण जेसूच्या पावलांनी चल्ली. समुदाय बारांचो तिणें घडलो, जेसून घडलो जाल्यार ताका आकारलो जाल्यार ती सुवातेर मारिया आसली आनी मारिया तो ती सुवातेर आसली. तीच जेजूचें जिवीत आपल्या जिवितान घालून पयली शीस जी भाशेन जाली. ती सुवातेर तिणें आपलें जिवीत घडलें. ती सुवातेर जेसून
जल्माक हाडपाक गरज आसली जाल्यार मारये किरीत भाशेन ती सुवातेर वाट दाखोवपाक जोआबातीस ओय मारिया वचून इलिझाबेथीची सेवा करता, हेच वाटेक उक्तेपण दाखयता. जेसू जल्मला गोरवां गोट्यान ती सुवातेर पोरसोळटीचो संतोषीचो पोरमोळ ह्याच जल्माची बरी पयली खबर कोणाक, जे गुवळी देगचेर आसले दोंगराचेर आसले तांकां पावता. सादे मनीस येवन जेसूक ती सुवातेर अणभवतात, ताका भेटतात. मारिया उक्ती तांकां, न्हय फकत साद्या मनशांक पूण विद्वानाक जे पयशिल्ल्या देसांतले येतात आनी आपले मन देवाक राजाक आमी अणभवला, तो अणभवूंक सोदता, ताची खबर आमी आयकल्या. कोण राजा तो? वय ताका आमी नमस्कार करता आनी ताका आमी दानां दिता. कसली? दूप, गोंडरोस आनी भांगर. राजा तो, तोच सेवक तो हे सुवातेर एके भाशेन आपलेंच जिवीत तांचे वरवीं ह्या दाना वरवीं उक्तें करता. मारिया उक्ती आयकता, सगल्यो वस्तू आपल्या काळजान बाळगिता. वाडटा जाल्यार वच, ताका वचून देव तेंपळान भेटिता. भक्ती, देवाची भक्ती करपी मनशां सिमियांव आनी ती सुवातेर आसतली. जें कितें मारयेक सांगतात आपल्या काळजान ती बाळगून दवरता, आयकता. कित्या खातीर काय? खबर करता, मारिया आपली वाट जेसूची चलता जाल्यार सदांच उक्ती देवाच्या सांगण्याक, सदांच उक्ती एकामेकाच्या सांगण्याक. आमी परिशोधीक वाट चलता आनी परिशोधीक वाट न्हय दुसरी पूण एकामेकाचे आयकप. फुडल्या वर्सा तो रोमा शारान हीच परिशोध भरतली. पाप साहेब गेल्या त्या वर्सा तावन हीच वाट सुरवात केल्या. कशे भाशेन? कन्सल्ट आमकां करूंक, दूर एकल्याक आमकां आयकूंक. कशे भाशेन काय? आमची फुडली पवित्र सभा कशे भाशेन मारूया, फुडले पवित्र सभेची पावलां खुंचे वाटेन घालुया, आमचे कडसून आयकून हीच वाट धरुया. आमी तर आमच्या कुटुंबांनी, आमच्या समाजांत उदीक ही वाट ताकतल्या. आवय बापूय कशी आमच्या भुरग्यांक आयकूंक गरज, भुरग्यांनी आवय बापायक आयकूंक गरज. घोव बायलेन भाव हांचे मदीं एकामेकाक आयकप आनी सांगप हें आसूंक गरज. हाका लागून आमच्या कुटुंबांनी तर आयकप हेंच उदीक भितर सरलें आनी एकामेकाचें आयकून आमी फुडलीं पावलां मारलीं जाल्यार उदीक घडीक जायत उदीक बरेंपण जातलें. जायते फावटी घडीक आमच्या कुटुंबांनी सांगतात आनी जायते फावटी उदीक सांगतात, आयकप उणें जाल्लें आसा. जायते फावटी आयकतात पूण कोण? शेजारी. जायते फावटी मनान म्हणुया उदीक करून आमी तर आयकतल्या, उदीक एकामेकाक बाराबर मानून घेतल्या, उदीक बरें कुटुंब आमचें करूंक पावतल्या. आयकप न्हय आमच्या कुटुंबांनी, आयकप आमच्या समाजान दिसूंक फावो. जावं राजकीय फुडारी, जावं आमचे वेगवेगळे विचून काडलोले आमचे आमदार, लोकांचे तर आयकले, तांचे प्रश्न आयकले, तांच्या काळजाचो बाफ आयकलो, तांचे प्रश्न आयकले. जायते घडीक जायत प्रश्न आसात, ते घडीक उपरासतात, ते सुटावे जातले. ना तर परतेच वेगवेगळे प्रश्न उपरासतले. पर्यावरणाचेर, दुसऱ्या वस्तूंचेर, आमच्या दोरयांचेर, वेगवेगळे सुवातेर हेंच आक्रमण आमकां दिसता येतलें. कित्याक? आमचे राजकीय फुडारी, आमचे घडीक जायत आमदार, घडीक जायत देवाचे आनी घडीक जायत आपल्याचेंच आनी लोकांचें आयकनात. आयकप तर पवित्र सभा वाट दाखयता. हेच वाट जेन्ना आमी चलता आनी दाखयतली वाट आयकता तेन्ना उदीक देवाचें उतर आमी आपणायतल्या आनी एकामेकाच्या सांगाती आयकून आमची पावलां फुडें मारतल्या. तिसरी वस आज आमी करतल्या जाल्यार मिसांव आमचें फुडें व्हरूंक गरज आसा. आनी मिसांव फुडें व्हरतलीं जाल्यार मारिया त्या साडका भाशेन जी सुवातेर उदकान आसा आनी ती सुवातेर दिसून येता पोरसोळीत दोळे फूल तें साडक. ती सुवातेर आमचें मन बुलोयता, आमचें काळीज एके भाशेन बुलोयता. आनी ती सुवातेर तर साडकाक जी सुवातेर तें आसा, जी ताची आयडेंटिटी आसा, तेच सुवातेर आसून आमकां बुडयता. मारिया आपल्या जिविता वरवीं हेंच करता. तिका आपोवणें केली, ती शिसां मदें जियेली, त्या शिसांक जेसून आकारलोले, तांची बोयली एके भाशेन शिस्ती जाली. जेसूचें उतर आपल्या जिवितान घेतलें.
जेन्ना दुसऱ्यांक सेवा करूंक जाय, आपले मावशे भयणींक गरज आसा, जाणटे पिरायेर ती पावल्या, तिका आदाराची जाता. दुसऱ्या शिसांक गरज आसा, आपूण त्यांच्या गुरशेक पावता. आपलं कोण तरी लग्ना वस्त्र्यांत आकांताक सांपडल्या, तांच्या उस्क्यान भरता. म्हजो पूत एके भाशेन कोश्टवता, म्हजो पूत एके भाशेन वाटेक आसा, ताचे सांगातीक चलून खुर्सा मोळी पासून दुकान सुकान भाराभोर आसा. मिसांव न्हय फकत उतरांतल्यान, मिसांव आपल्या जिवितांतल्यान जियेता. आज मोगाच्या बाबडीनो आमी तोरशी सुची पाट लावतरा आनी आयच्या दिसा आमकां मोचे पाटल्यान यात. हो उलो तो आयज जेसू मारता, मारये भाशेन जेसू खातीर क्रिस्तांवां आमी मोचें मीस आनी मोचें जिवीत दोनूय बाराबर वचूंक गरज. म्हज्या मिसान जें कितें हांव येसू खातीर समोर उमतां तें म्हज्या जिवितान मिसावांत दिसूंक गरज येवंक. आनी जें कितें हांव मिसावान जियेतां तें येवन येसू खातीर एक समरोमणी कशी, एक कुटुंब कसो, एक फिरगोस कशी येवन ही समरोमणी करूंक गरज. तेन्ना म्हजें आनी तुजें जिवीत आनी मीस आनी जिवीत सेवाधर्म दोनूय बाराबर दिसून येतली. खरें मिसांव हेच वाटेर आमी दिसून येतली. मोगाच्या बाबडीनो 3 तर वस्तू आयच्या दिसा आमी घेता. सोहभागिलीपण, मिसांव आनी एकचार. मारिया कांय बरे भाशेन त्या साळका भाशेन, कोमळा भाशेन जियेता आनी आपलें जिवीत पर सोडीत करता. भोव पवित्रित्वेन देवा बापान देवाच्या उतरान थीर आपलें जिवीत एकामेका सांगाती जियोप आनी अदीक म्हजें जिवीत जे भाशेन आसा तेच भाशेन अदीक म्हजें मिसांव करूंक वावुरता. हीच कृपा, होच आदार किरीत भाशेन देवा मुखार घालुया आनी आमचेच खातीर हे मिसाचे भेटेन आमी मागुया.